म्हज्या भाव भयणीनो आमी जायते फाटी कामांत हांव येता आनी भुरगीं आयकनातल्या वडिलां म्हणटात आनी म्हज्यान जायना म्हाका पुरो जालें काम करून करून पुरो जालें आनी म्हज्यान जायना हांवें कितलें म्हूण वोद्दाडचें हांवें कितलें म्हूण आय एम टायर्ड ऑफ ट्रायींग कितलें म्हूण वोद्दाडचें म्हाका पुरो जालें म्हूण सांगता हांव आमी आनी तशेंच मोगाच्या न्हू थोडे फाटी येराय तेजें काम सोदतात थंय हांगा आय एम टायर्ड हांवें कितलें ट्राय आय एम टायर्ड ऑफ ट्रायींग कितले कडेन एप्लाय केलें कामच मेळोना म्हणून देखून आमी आत्मज्योती आश्रमांत आमचे विनवणेच्या मागण्या येताना पयलें जावन आसा विनवणी करची आज काम सोदतेल्यांक काम मेळनातल्यांक आनी कामाक ट्राय करनासल्यांक सोमेस्तांक जेजू तांकां काम सोदची प्रासान दिनाका एक बरें काम दी म्हणून देखून काम सोदून पुरो जातना थोडे फाटी आमकां बगता हांवें आनी म्हज्यान जायना म्हाका पुरो जालें हांवें कितलें म्हूण वोद्दाडचें म्हज्यान जायना इतलें म्हूण वोद्दाडटा म्हजेर न्ही जायना म्हूण आय एम टायर्ड ऑफ द शेम म्हणटा देखून म्हाका आनी म्हाका इतली लज दिसता म्हाका जायना म्हज्यान टायर्ड जावन गेलें म्हणून बगता थोडे फाटी आमकां बगता फिलींग ऑफ नॉट गूड इनफ म्हणून आमकां म्हळ्यार थोडे फाटी एकसुरो म्हणून बगता येलोन म्हणून बगता थोडे फाटी लज बगता आनी थोडे फाटी आमकां खालें बगता म्हळ्यार फिलींग ऑफ नॉट गूड इनफ हांव तितलो बरो न्ही ताल्यांत आनी एर बरी मस्त बरी हांव तितलो बरो न्ही एर बरें करतात हांव तितलें बरें न्ही म्हूण म्हाका बगता आनी थोडे फाटी येरा मुखार एर कितली बरी आनी हांव म्हाका लज बगता हांवें कांय करूं ना म्हणून शेम बगता आनी लोनलीनस बगता आनी फिलींग ऑफ आय एम नॉट गूड इनफ हांव तितलो बरो न्ही म्हणून बगता बायबलांत ही मस्त फिगर्स आसात मस्त व्यक्ती आसात आनी हेच तांणी म्हणलें तशें पूण जेजू पावल म्हणटा आय एम टायर्ड लॉर्ड हे खले म्हजो कांटो म्हज्या मासान दिलाय आय एम टायर्ड म्हणटाना पॉल माय ग्रेस इज इनफ फॉर यू म्हजी कृपा पावलू तुका म्हजी कृपा पुरो म्हणटा दुसऱ्या कोरिंथियेंसांक 12:9 दुसऱ्या कोरिंथियांक बरयल्लें पत्र 12:9 माय ग्रेस इज इनफ फॉर यू म्हजी कृपा तुका पुरो म्हूण देखून बायबलांत मस्त जाणांक देवान तशेंच म्हणा म्हाका पुरो जालें आय एम टायर्ड हांवें कितलें म्हूण वोद्दाडचें हांवें कितलें म्हूण एकल्यान कांद मारचो कितलें म्हूण वोद्दाडचें आय एम सो टायर्ड ऑफ ट्रायींग म्हणटा आमी देखून त्या दाळा बायबलांत आमकां खलें म्हणून पळया ट्राय करून पुरो जाल्ले कितले जनात स्ट्रगल करून पुरो जाल्ले मस्तू आसात तांच्या स्ट्रगलांत देवान तांकां तांचें फेथफुलनेस दाखयलें तांणी देवा कितलें स्ट्रगल जाल्यार पावलान इतले कश्ट समया म्हजेर जायना म्हाका कश्ट जाता जाल्यार ताणें देवाचेर फुल्ल विश्वास केलो पातयेनी गेली फाल्यां ताणें देवा खातीर वावुरलोच तो देवाचेर बारगलो देवाचेर पातयेनी दवरली देवाचेर फेथफुलनेस दाखयलें ताणें देखून त्या कठीण परिस्थितींत खरी परिस्थिती जावन दी त्या परिस्थितींत ताणीचो फावार उगडापान केलो देवान ती कठीण परिस्थिती जाताना भितर तांकां आचाकी वट्टी करची कठीण परिस्थिती आणखी ट्राय करची सकत तुका आसा आणखी वोद्दाडची सकत तुका आसा पुरो जालें म्हणनाका आणखी ह्या पुरो जाल्ल्या वेळार ह्या परिस्थितींत आणखी चड सोदची आणखी चड काम सोदून तुका बरें पळोवची तुका सकत आसा म्हूण तांकां कळ्ळी त्या दाळा तांणी तेन्ना पळोवंक ना तांणी त्या दाळा पळोवंक ना कोण ना मॅडम इतले कश्ट पडले आतां इतलें पडलें तांणी त्या दाळा पळोवंक ना कोण ना पूण त्या वेळी तांणी तें रियलायज करूंक ना म्हाका पुरो म्हजी देवाची कृपा म्हाका पावता म्हूण तांणी रियलायज करूंक ना निदान कळ्ळी देवाची कृपा इतली आसली की देवाची कृपा पुरो हें प्रॉब्लेम नाश करूंक हें प्रॉब्लेमांत हांव सोल्युशन करूंक देवाची कृपा म्हाका पुरो म्हणून तांकां कितले फावटी बगलें आनी तांकां मस्त फावटी बगलें देवाची कृपा पुरो म्हूण देखून देवान तें येवंक दिल्ले वेळी देवान एलाव केला जाल्यार ताचे तुजे कश्ट वळवळे ताची दूख तेंपरा सोसूंक
ते देवा तांची कश्ट वळवळे ते सोसूंक देवान तुका कृपा दिल्ल्या वेळार देवान दिल्ल्या वेळी देवान एलाव केल्ल्या वेळी बायबलान पयत पुस्तक जायते दाखले दिता देवान सोडल्या जाल्यार तुका ते कश्ट येवंक देवान एक परमिशन तुका दिलां जाल्यार देवच तुका जाय जाल्लो आदार तुका दिता देवान ते कश्ट येवंक देवाचो शेवट जालो जाल्यार द पर्पज ऑफ गॉड जालें जाल्यार पयत पुस्तकान जायते दाखले आसात कश्टा वेळी स्ट्रगल जाल्ल्या वेळी ती कशीं ते कश्टांत मुखार येतात कशें कश्टांत पाशार जातात देवान तांकां कसली कृपा दिली कशें देवान तांकां हें कृपा दान तांकां राखलेंगी म्हणलें आतां हे घडीभर नदर घालया पयलो आमी पळया मोयजेक फारोव राई मोयजेक लगाड काडूंक पळयता त्या घडये ताणें तो फारोव रायातावन पळोवन देंवोंक प्रयत्न करता तो वचून फारोव रायतावन लिपोवन रावंक तितलें सुलभ न्ही तर तो मरुभुमीक देंवता ताणें देवाक एक्सक्यूज दिलें तूं देव म्हणटा तूं आतां फारोव राया लागीं वचू हांवें धाडलां म्हूण सांग आनी तूं म्हज्या परजेक सुटका दिजे गुलामपणांतले सुटका दितले बसयल्या गोवाक वचूंक परमिशन दिजे हांव आपूण व्हरतां म्हूण सांग म्हूण त्या दळा मोयजेन देवाक एक्सक्यूज दिलें म्हाका जायना म्हाका उलोवंक जायना म्हाका सांगूंक तोंड परतना जीब परतना हांवें कशें हेचें म्हाका जायना म्हूण तो सांगता आनी म्हाका जायना म्हूण सांगल्या मोयजे जायना म्हूण सांगता देव बोळ दिता ताका देवाचें बोळ त्या घडये कळीत जाता मोयजे उठ्ठा आनी चलता देव त्या घडये ताका बोळ दिता एस्तेर राणी पळया बोगडांचें उसांबळ फेस करता बोगडांचें उसांबळ वय नामान आनी पळया तुमी खोलें तो खोलें पळय ताचें उसांबळ ताच्या ते एस्तेराच्या विरोधाचें खोलें उसांबळ येताना ताचे विरोधी दुस्मानांनी पुरा कश्टांची विंचोवणी एस्तेर करता एस्तेर राणी जावंक तिचें आयडेंटिटी ती लिपोवन दवरता आपूण जुदेव म्हणून कोणाकच दाखयना राय तिका विंचून काडटा तिची सोबाय पळोवन तिका राणी करता आनी आतां तिचो लोक आपायाचेर आसा सगळो तिचो जुदेव लोकांक सगळ्या राजांत आसल्या जुदे लोक ज्यूश मारिजे म्हणून आनी ते तांकां फाशी दिजे म्हणून राय सांगता आनी एस्तेर राणी त्या रावळेरांत आसा आतां निमाणें एस्तेर धैर्य दाखयता राय मुखार वचोंक तिच्या लोकांक बचाव करूंक ती कृपा तिका कोणें दिली देवान दिली तिच्या कश्टा परिशेत जावन तिका जिवा सापाय आसतना तिच्या लोकांक जिवा सापाय आसतना तिका इतलें धैर्य आयलें तें राया मुखार वचोंक आनी लोकांक सुटका मागूं त्यो तितलें तिका धैर्य ती खंयच्यान येलें देवान एक विशेश कृपा तिच्या काळजांत धाडली दावीद राय पळय तिसरें आमी एक दाखलो आसा दावीद रायाचो दाखलो दावीद रायाक तो दावीद राय रानाक देंवता रान सोदता थंय तसोच पूत ताका लागड काडूंक पळयता दावीद रायाक जुशी मारूंक पळयता आनी तो तांच्या भावान तावन पयस देंवता रानाक येता आनी रानान ताका कोण राखता कोण सांबाळटा कोण ताका धैर्य दिता कोण ताका बुजयता देवाची कृपा देव म्हणटा म्हजी कृपा तुका पुरो म्हणून जेजूक जुजे पळय आमी जुजे ताचेच भाव ताका लगाड काडून पळयतात जुजेक ताचेच भाव लगाड काडून पळयतात जुजेक ताचे भाव लगाड काडून पळयतना जुजेक पट्टू बांयन घालतात कोणें ताका पट्टू बांयन काडलो देवान ताच्या एका भावाच्या काळजांत ताची बिरमूत घाली मोग घालो जुजेचो आनी ताका जुशी मारचो नाका ताका वयर काडी आनी इकया म्हणून ताणें म्हळें एका भावान 12 जाणांतलो एकलो देवय जुजेक तांणी ताच्याच भावांनी लगाड काडूंक पळयतना देव तांच्या काळीच बदलिता आनी ताका वयर काडून तांचो जीव राखता कोणाची कृपा ती त्या कश्टांच्या परिस्थितींत देवाची कृपा ताका पावली मोगाच्यान जोबाचें पळया जोबाच्या ग्रंथांत आमी पळयता जोब कसो वळवळ्ळो कहलो तो ताणें कहल्या कठीण दुखीन तो वळवळ्ळो ताची परिस्थिती पळया कठीण लॉस नश्ट ताका जालें सगळें वगडायलें आपलें घर वगडायलें आपलें कुटाम वगडायलें बायलेक भुरग्यांक धुवांक नातरांक पुतांक पुरो वगडायलें ताणें सगळ्यांक वगडायलें आनी ताचें म्हणल्यार कांय सगळें वगडायलें आनी ताचे इश्ट येतात ते इश्ट ग्रस्त मनीस ग्रस्त न्हेसोवन ताचे लागीं येता वो भिकारी जावन पडला अनाथ जावन पडला कोरोस जाल्या कश्ट जाता आनी तो भोव मारता जोब आनी इश्ट म्हणटात ही तुका देवाची शिक्षा तूं देवाचे विरोध कितें तुवें वायट केलें देवाची शिक्षा म्हणटा देवान दिल्ली शिक्षा एक्चुअली देवान दिल्ली न्ही ती देंवसरान दिल्ली
ते इश्ट म्हणटात देवाक मानवो, देवाक कालजा, देवान दिवची शिक्षा दिल्या, देवाडे बॉक्सा देवाची शिक्षा म्हूण. देवाची शिक्षा न्ही ती. देव ताका कृपे दिता. निमाणें देव येता आनी म्हणटा जोबा तूं म्हजो पूत व्हडलो पुरो म्हणटा. ह्या परिस्थितींत हांव ताका वयर व्हरता. मात्र न्ही ताणें कितें वगडयलां तें 2 मिनटांनी ताका फाटीं दिता. दोडतें फाटीं दिता. ताका समृद्धी करता देव. आनी ताच्या इश्टांक देव कांटाळटा तांचें उलाणें पळोवन. दुसऱ्या कोरिंथ्या बरयल्या पत्रांत अध्याय 6 श्लोक 4. देवाच्या तुका पळय देवाच्या सेवेक तुका तुजे कश्ट येताना ती परिस्थिती तुजी परिस्थिती त्या आमी देवाचे सेवाक आमकां कश्ट येताना आमी दाखयता. सोत्नीकायेन आमचे कश्ट असल्या वेळार देवाक आमी साक्ष दाखयता. देवाक आमी साक्ष दिता. आमचे हरएकी कश्ट आमी सोंसणीकायेन सोंसल्या वेळी खरे कश्ट येवन दी. देवाची कृपा म्हाका आसा म्हणटाना आमी देवाचे सेवाक म्हूण दाखयता. आमी देवाची सेवा करतले मनीस कश्ट सोंसूंक देव आमकां कृपा दिता म्हूण दाखयता म्हणटा सांत पावल कोरिंथीकारांक बरयल्लें 2 पत्र 6 अध्याय 4 श्लोक 6:4. पूण ह्या सगळी समस्या लागीं पळया हे मनीस जोब आनी मोइजे, एस्तेर राणी, जुजे आनी जोब, दावीद सगळ्यांच्या कश्टांच्या परिस्थितींत तांकां जिवाची कत बादाक आयिल्ल्या वेळार ह्या सगळ्यांत 2 संगती सामान्य कॉमन आसल्यो. 2 संगती सामान्य आसल्यो. एक तांच्या लागीं व्हडल्यो समस्या भिरांकूळ कठीण समस्या भिरांकूळ तांचे समस्या आसले. एक दुसरें ह्या समस्या आसल्या तरी पूण तांच्या लागीं देव आसलो. ह्या समस्या मदें तांचे सांगता देव आसलो. देव सांगता आसलो ह्या कश्टांक. देवात हांव ते पयस रावना. जोबाक इतले कश्ट आयले जोबा सांगता देव आसलो. देखून आमकां कश्ट आयल्या वेळार आमच्या सांगता आमकां कश्ट आसात वय, व्हडले प्रॉब्लेम आसात वय, व्हडले समस्या आसात वय आमच्या लागीं. व्हडले रीण जावंक पुरो, ह्या पिडा जावंक पुरो, एका ना खंयची कठीण मारेकार पिडा जावंक पुरो, ह्या आमकां काम नासतना सोलवणी जावंक पुरो. हे व्हडले रीण डीप लोन्स, डीप डेट म्हणटा आमी. ते डीप डेट म्हळ्यार कठीण रिणाचेर पडलां. पूण कितें जावं दी ह्या परिस्थितींत देव आमच्या सांगता आसा. ह्या सगळ्या मदें देव तांच्या सांगता आसलो कश्ट आसा तस्सो देव आमी आराधना करचो तो आमच्या सांगता आसा. थोड्या लागीं कुटुंबांत प्रॉब्लेम आसात. हांगा येवन सांगतात व्हडले प्रॉब्लेम आसात कुटुंबांत. तांचे कडेन प्रॉब्लेम आसात आनी आमची तांच्या लागीं देव आसलो. ह्या प्रॉब्लेमा सांगता देव आसलो म्हूण कळोवन येता. कश्टांत सोंसणीकायेन सोंसल्यार हेरांचेर आमी इम्पॅक्ट करता, हेरांचेर प्रभाव घालता. कश्टांत पळय म्हजी आवय तिका कितले कश्ट आयल्यार ती सोंसणीकायेन आसता सोंसतली. देव म्हाका आदार दिता, देव गूण करता. कठीण अखंड बावडता तिचो देवाचेर. आस्पत्रेंत आसतना नर्सां म्हणटाली ती खरी बरी मनीस म्हणून. हेरांचेर प्रभाव घालता. तिका पळोवंक आयली हेरांचेर प्रभाव घालता. आमचो आदलो बिस्प बाजील मांयक पळोवंक गेल्लो. तांणी सिस्टरांनी सांगलें ती ब्रदर सेमिनारींत आहा म्हणून. देखून बिस्प तांकां हिंगा आयिल्लो मांयक पळोवंक गेलो. आनी म्हज्या व्हडदी दिसता व्हडदीच्या पयलीं आमकां बिस्पाय मेळोंक आसा. त्या वेळार तो म्हज्या खांद्यारात घालून तुज्या आवयक पळयलां हांवें खरी सोंसणीकाय सायबा तिची म्हणून. मांयक पोटाक खाल्यांगी भितर उदेरलें. ते वखदांनी गूण जालें. मागीर 15 दीस मांय आस्पत्रेंत रोळ्ळी. आनी दाक्तेरांनी म्हणालें खंय बिस्प येता सायब येताना ते दाक्तेर आसले शी इज अ वंडरफूल लेडी. तिका कठीण दूख भितर ते उदेगलां आनी जाल्यार ती कितली दुखीची पिडा ती जाल्यार ती कांय दाखयना दूख. वंडरफूल लेडी म्हूण आमी आमचें दूख सोंसणीकायेन सोंसतना हेरांचेर प्रभाव घालता, हेरांचेर इम्पॅक्ट घालता, प्रभाव घालता. तांणी देवाचेर विश्वास दवरलो. आमच्या मालगड्यांनी मोइजेन आनी जुजेन, एस्तेर राणयेन, जोबान, दाविदान ह्या सगळ्यांनी देवाचेर विश्वास दवरलो. तांच्या कश्टा मदें देवाचेर तांणी विश्वास दवरलो. आतां आमी मोगाचे न्हू डीप डेट आयला आमकां. डीप डेट आसा. थोड्यांक कठीण रीण आसात, थोड्यांक कठीण पिडा आसात, थोडी कठीण मानसीक पिडा तांकां सोंसूंक जायना. कठीण राग, कठीण दुबाव हेरांचेर नाकात म्हण जावचें, खंय सलतेराव्याम जावचें आनी कठीण हट्ट घरांत. हांवें सांगलेंच जाय जें म्हळ्यार कित्याक म्हण ताका कळना त्या घडये कठीण हट्ट जायचें म्हळ्यार जायजेत. कितलो राग मोबायलांत जायचें म्हळ्यार जायजेत.
आतां भायर वचचें म्हळ्यार वचचेंच, शॉपिंगाक वचचें म्हळ्यार वचचेंच, कठीण हट्ट हट्ट. ह्या सगळ्यांत ती देवाचेर विश्वास आमी दवरलो तर जाल्यार देवाची कृपा आमकां पुरो. सांत पावलूक ताणें म्हळें, सांत पावलो पावला 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 म्हणजे तुका कृपा पुरो. थोड्यांक लॉस जालें, थोड्यांक दूख पेन सोंसी जाय पडली, व्हडली दूख कली सोंसी जाय पडली. एकल्याक मोगाच्यान गांठीन दूख, कितें केल्यार रावण, कठीण दूख म्हळ्यार कठीण दूख सोंसी जाय पडली. थोड्यांक पिडा सोंसी पडली. थोड्यांक पाठीचें दूख 3 वर्सां जावन पाठीची दूख सोंसी जाय पडली. थोड्यांक तकली पडापड दूख सोंसी जाय पडली. थोड्यांक पोटान दूख सोंसी जाय पडली. कितलीं वर्सां आतां गूण जाली. एक क्लियर जालें म्हळ्यार देव तांच्या सांगी आसा. द लॉर्ड इज विथ देम. तांणी पळोवंक ना जाल्यार देव आसा म्हण तांकां आपडूं ना. देवा साथ तांणी धरूं ना आनी ते देव दिसोना. तांणी देवा पळोवना जावं पुरो. देवाचे हात तांचेर आसले. आमी देवाचो हात धरना जावं पुरो. देवान तसो हात आमच्या हातार दवरून धरला. देवान तसो हात आमच्या तकलेर दवरला. देखून कितले कस जाल्यारय तांणी देवाचेर विश्वास दवरलो. देवाचेर विश्वास तांणी सांडूं ना. देवाचेर तांणी विश्वास दवरलो. ह्या परिस्थितींत हार्ड आनी टफ परिस्थिती जाल्यारय, कश्टांची परिस्थिती जाल्यारय, तांकां पिडा सोसूंक कश्ट जाल्यारय, हर्ट फिलींग चड जालें जाल्यारय तांणी फाटीं पळयलें बिलकूल फाटीं पळोवना तांणी. तांचो भावार्थ देवाचेर दवरलो. त्या हार्ड आनी टफ सिट्युएशन आसल्यारय तांणी देवाचेर फातयेनी दवरली. देवाचेर विश्वास दवरलो. देवाचेर भरोसो दवरलो. देव सोडना म्हणली फातयेनी तांकां खंडीत आसली. देवाची कृपा आमकां पुरो म्हणली फातयेन येतली. तांणी फाटीं पळयल्या वेळार मात्र तांकां देवाचें बरेंपण कळ्ळें. मस्त जावन गूण जाल्या उपरांत वय हांव कश्टातना हें देवांत केल्लें म्हूण तांकां दिसलें. देखून तुजें प्रॉब्लेम कसलें जावं दी, तें तूं देवा संगी फेस करताय गी. तूं देवा संगी फेस करताय गी. आज तुजें भुरगीं तुका आयकनात, सांगलें आयकनात, भुरगीं आयकनात. तूं देवा सांगता हें प्रॉब्लेम, भुरग्यांचे प्रॉब्लेम देवा सांगता फेस करताय गी या देवा सोडटाय. देवाक तूं फेस करताय जाल्यार तुजो संपूर्ण विश्वास देवाचेर दवरून देवा तुजी कृपा म्हाका पुरो म्हूण सांगून तुज्या तोंडांत येता गी. तुजें प्रॉब्लेम दुडवाचें जावंक पुरो आनी पयशांचें जावंक पुरो, या तुज्या संबंदान कोणी शेजारी जावंक पुरो, या तुज्या कुटुंबांत कसलो संबंद पाड जाला. हो संबंद पाड जाल्ल्या वेळार देवा तुजी कृपा म्हाका पुरो म्हणून ह्या तुजो भावार्थ घट्ट दवरताय गी. ते देवा संगी तूं फेस करताय गी. त्या दुखीन तूं वळवळटाना तूं सोम्याक पातयेताय गी. कोणी प्रॉब्लेम नातिली नात आमच्या मदें. हांव पळयतां आमी ना येराय नात, प्रॉब्लेम नातिली कोणी नात. बरवसो आसा तर प्रॉब्लेम फेस करतल्यांक जैत विक्ट्री राखोन आसा. तुका बरवसो आसा जे म्हाका देवाची कृपा मेळटात म्हणलो बरवसो आसा जाल्यार हें प्रॉब्लेम फेस करूंक तुका जैत मेळटा, विक्ट्री मेळटा म्हणलें खचीत तुका कळटा. देखून दुसऱ्या कोरिंथ्यांक बरयलें पत्र अध्याय 1:1-4 2 कोरिंथियन्स 1:4 सांगता देवान आमकां कम्फर्ट केलां. आमकां कम्फर्टींग आमकां देवान बुजयलां. आमी हेरांक तांच्या कश्टांत बुजयचें म्हूण. आमच्या कश्टांत, आमच्या पिड्यांत, आमच्या नश्टांत देवान आमकां कम्फर्ट केलां. आमकां देवान बुजयलां. तशेंच आमी हेरांक बुजयचें म्हणल्यार इराद्यान. तूं हेरांक बुजोवंक तयार आसाय गी. देवाचेर फातयेताय गी. तुजी दूख कश्ट देवा मुखार हाड. देवा कासाद म्हणलें कितेंच ना मोगाच्यानो. तुजी दूख तुजी कश्ट देवा मुखार हाड. देवा कासाद म्हणलें कितेंच ना. कॉन्फिडन्सान धैर्यान देवाक साक्ष दी. तुजे पुताचे कश्ट, तुजे सुणेचे कश्ट आनी तुज्या शेजाऱ्यांचे कश्ट, तुज्या न्हवऱ्याचे कश्ट, तुज्या व्हंकलेचे कश्ट, ह्या खले कश्ट, दुडवाचे कश्ट, पिडेचे कश्ट देवाक असाध्य म्हणलें ना. तुजी दूख कश्ट देवा मुखार हाड. देवाच्या पांयां तळ दवर. देवाक भेटय आनी देवाक असाध्य म्हणलें कांय ना. कॉन्फिडन्स धैर्यान देवाक पातये. धैर्यान कॉन्फिडन्सान देवाक पातये. We are conquerors through one who has loved us. सांत पावलो रोमाकाराक बरयल्या पत्रांत 8 अध्याय 30 आनी 7 श्लोक सांगता कितें म्हळ्यार आमकां सुटका दिला जेजून ताच्या कश्टा मदें. ताच्या मदें आमकां ताणें कश्टोवन आमकां सुटका दिल्या. देव सांगत आसतना हांव म्हजे कश्टांचेर जैत व्हरता म्हूण सांत पावलो सांगता रोमाकारांक 8:37. देखून जेरमाया 30 आनी 2 श्लोक 17 ते 20 मुसोरी सांगता
देव आमकां सुखी आमी देवाच्या विरोध केल्ल्या वेळार देवा दुखयल्ल्या वेळार आमी अनितीन चल्ल्या वेळार आमी हेरांक नाश केल्ल्या वेळार तांचें दूख आमचेर पडटा आनी आमचेर मात न्ही आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या नातवाचेर मुसो 4 तकल्यांक येता म्हणून जरमाय सांगता जरमाय 32:17-20 तूं आतांय अजापां करता तो आतांय हिलींग करता त्या वेळा अजापां केली दाविदाक केली मोयज येतेन ताणें मोतान अजापां केली एस्तेर राणी येतेन ताणें अजापां केली झूज येतेन ताणें अजापां केली त्या वेळा मात्र न्ही देव आतांय तुजे थंय म्हजे थंय अजापां करता आमकांय हिलींग करता आमकांय बरें करता आमकांय गूण करता आमी प्रॉब्लेमां फेस करतना बोळादीक धैर्यादीक जाता हांव देव आमच्या सांगात आसा म्हणलें चिंता येताना मगाच्या न्हू तुजे संगी व्हडलें कसलें प्रॉब्लेम आसा टू बीग न्ही तें व्हडलें प्रॉब्लेम जावं रे कसलें प्रॉब्लेम टू बीग तुजे सांगता खंयचें प्रॉब्लेम टू बीग ना तुजी खंयची परिस्थिती टू ग्रेट म्हणली ना सोम्या तूं म्हजे संगी आसतना देव सांगा आसतना खंय व्हडलें रीण जावं दी हांगा येवन सांगता साक्ष दितात खंय व्हडलें रीण फारीक केलें म्हणून खंयली पिडा परिस्थितीची वाट दिना म्हणून शेजाऱ्यांनी फातर बांदून सकडी केल्लें निमाणें घडये ती खाडीचे पडलें ही कोर्टांत जिखली पयलें तांकां जीख म्हणलें परतून आनी एपील केलें परतून सेकंड टायम ही जिखली आनी कोर्टांत रावण तांणी त्या फातरांनी पुरा खाडयले देव सांगता आसतना खंयचें प्रॉब्लेम नॉट टू ग्रेट येनांत म्हूण गेल्लें चेडूं भुरग्याक हाडून गेल्लें म्हाका म्हजी आवय एकलीच म्हाका आनी जाण कोणी ना तिका हांव पळयतां जाय जाल्यार म्हज्या घरा ये म्हूण चेडूं भुरग्याक हाडिल्लें शीत ताच्या घरा गेलें वो रडता मागीर देव ताच्या सांगत आसा म्हूण तो फाटी येयलो आनी तें चेडूं फाटी आयलें तांणी एक फरियाद केलो ताचो समाजचो कितल्याक वर्सां बैल्या गांवांत आसलो थोडो आनी 6-7 वर्सां ताका 2 लाख रुपया सगळो जोडटा कांय शिकोना तें सेवा करनासा तो कोणाची सेवा करता पिडेस्तांक पळयता पोर गांवांत हांगा जावन गेल्लो 5 वर्सां मुसरी एक काजार जावन गेल्लो 1 म्हयनो मात उरलेला थंय कोणाची गी चांगाय कोणाची गी ताची वळख ना आनी हिणें आशा सोडूं ना हिणें मागलें दिंबेर पडोवन मागलें आनी ताका थंय कळलें गी एक पिडा सुरू जाली त्या पिड्यान तो हांगा आयलो ट्रिटमेंटाक 2 म्हयन्यांक बायलेचो भारी मोग केलो बायलेन करची सेवा पळोवन भारी तो मानवालो म्हाका कितेंय येवं दी तूं म्हजे संगी आसाय सोम्या खरें कश्ट येवं दी खरें नेश्ट येवं दी कितेंय येवं दी तूं म्हजे सांगत आसाय म्हणलें म्हजे विश्वास चडय आनी वाडय सोम्या देवाचे उतार सांगता वन हू इज इन मी इज ग्रेटर दॅन वन हू इज इन द वर्ल्ड म्हजे थंय आसुल्लो देव पवित्र आत्मो तो संवसाराच्या सकडी आत्म्या प्रास व्हरतो भोंवरतो म्हजे थंय आसल्या पवित्र आत्म्या मुखार उरले स्पिरीट बिंडी सोला म्हूण सांगता 1 जॉन 4:4 जेजू तूं म्हज्या काळजांत आसाय जेजू तूं म्हाका बळ दिताय जेजू तूं म्हजे समस्या फेस करून म्हाका त्राण आनी बळ दिताय देखून ह्या जिणेचे समस्या देखून म्हाका नाश करूंक सकनांत खंयचे समस्या येवं दी म्हाका मरण दिवंक सकनांत खंयचे प्रॉब्लेमां येवं दी म्हाका लगाट काडूंक ती सकनांत लुकाच्या वंजलांत 10:19 लूक 10:19 दुस्मानाची सकत मस्तेक अधिकार मस्तूंक दुस्मानाची सकत मस्तूंक म्हाका तुवें अधिकार दिलाय म्हूण तुवें देवाचे उतार सांगता लुकाच्या वंजलान 10:19 म्हज्या दुस्मानांक म्हज्या संबंधाक म्हज्या समस्यांक आनी कसले आसूं दी तांकां हांवें मस्तूंक तांकां हांवें पांय पंदा घालूंक म्हाका अधिकार बळ तांक म्हज्या देवान म्हाका दिला म्हाका सोम्यान दिला तुज्या उतरांत हांव धैर्य घेता सोम्या आसता म्हाका कश्ट येताना काम करच्या जाग्यार कश्ट येताना घरांत कश्ट येताना म्हज्या लायफान कश्ट आसतना हांव तुजें उतार फाटी येता तुजें उतार करता हांव धैर्य घेता तूं आमकां डिफेंड करताय म्हाका प्रोटेक्ट करताय म्हाका सांबाळटाय म्हाका राखताय म्हणून हांव फाटी येतां तुज्या आदेशा खाल तुज्या दुतांचो कोयर आमकां धाडून तुज्या दुतांक आमकां धाडून राखोवंक तूं धाडटाय आमी एकसोरी नांव आमचे सांगता तुजे दूत दिलाय आंज वडवे दिलाय आमकां तूं आमच्या संगी आसाय हांव कांपना हांव भियेना हांव तरतराना कित्याक तूं म्हजे सांगत आसतना कसलें प्रॉब्लेम येवन दी हांव फेस करतां सोम्या अर्गांव तुका दिता वगळाक तुका दिता महिमान तुका दिता तूं म्हज्या पक्षेक आसाय म्हज्या आदाराक आसाय म्हाका तूं सपोर्ट करताय तुका अर्गांव वगळाप आनी महिमा जावं आमेन.